क्वेश्चन आवराच्या टायमार पळयना आसतलें की खंयच्याय इशूचेर टायम वेस्ट करप आनी टायम वेस्ट करून लास्टाक तो इशू येवंक दिवप ना हें सरकारान केल्लें आहा. इशू आशिल्लो रिजर्वेशन फॉर भंडारी समाज विदीन ओबीसी. आतां समजोवपाक तुमकां हो क्वेश्चन 2C म्हणून आसा तो तुमकां इंटरनेटाचेर मेळटलो. हो क्वेश्चन कितें आहा की भंडारी समाज कितलो आसा, पॉप्युलेशन कितलें आसा आनी तांकां रिजर्वेशन आनी प्रमोशन हाजे खातीर सवलत कितें आहा हो प्रश्न आशिल्लो. आतां हे आमी प्रश्न कित्याक घेतला कित्याक भंडारी समाजाचो प्रेसिडेंट बाब अशोक नायकाक आमच्या आमदारांक हो प्रश्न तुमी काडचो म्हणून एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आनी आमचो जॉयंट क्वेश्चन हो आशिल्लो. बीइंग द लीडर ऑफ द गोवा फॉरवर्ड लेजिस्लेटिव्ह पार्टी आय एम स्पीकिंग, ऑल्दो आय डोंट बिलोंग टू द भंडारी समाज, बट this is a clear case where there is injustice being done on one community. आता अन्याय जाता कसो सारको क्लियर तुमकां सांगता. प्रश्न आहा द डिटेल्स ऑफ द पर्संटेज ऑफ भंडारी समाज पॉप्युलेशन इन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ पर्संटेज total vis-a-vis total population of the state. The details of Bhandari Samaj population as compared to the total OBC population in the state and the percentage of Bhandari Samaj within the OBC category. हो पयलो क्वेश्चन. तातूंत तो सांगता 2014 एक सर्वे जाली. सर्वेन अशें जालें की भंडारी समाज ओबीसीचे टोटल पॉप्युलेशन आशिल्लें 3,58,517 which is 27% of the total population. आणि भंडारी कम्युनिटी इज 2,19,052 which is 61.10% ऑफ द ओबीसी कम्युनिटी. म्हळ्यार 27% जे रिजर्वेशन दिलें ओबीसीक तातूंत ताजो 61% भंडारी समाजाक आसा. हें कोण म्हणटा हो सरकार म्हणटा उत्तरान. ओके. आतां दुसरो प्रश्न आसा कितले लोक आनी रिजर्वेशन कितें आसा फॉर भंडारी समाज विदीन ओबीसी कॅटेगरी. उत्तर येता देर इज नो स्पेसिफिक रिजर्वेशन. तिसरो प्रश्न आसा की प्रमोशन करपा खातीर कितें हें आहा. हो म्हजो सेपरेट एक प्रश्न आहा, तोय बी आमचो जॉयंट प्रश्न. अनस्टार्ड एलक्यू 57 हांगा विचारतात आमी क्वेश्चन ऑन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन. दोनूय सांगतात there is no specific reservation for any individual community in OBC. Also there is no reservation in promotion for OBC category as per government guidelines. आता आम्ही ताजेर अभ्यास केला आणि अभ्यास करून अशें मेळटा की हें जें रिजर्वेशन म्हणून हाडलां खूब जाणांचे खूब दुसऱ्या जातीच्या लोकांचे रिजर्वेशनाचेर खूब व्ह्यूज आसतले. बट वॉट इज रिजर्वेशन? रिजर्वेशन इन अमेरिकन लँग्वेज इज अफर्मेटिव्ह एक्शन. अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हळ्यार कितें की एक समाजाचेर जेन्ना ऐतिहासीक अन्याय जाला ते समाजाक फुडें व्हरपाक ताका एक अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हळ्यार पॉझिटिव्ह एक्शन करप आनी तांकां पुश दिवप हाजे खातीर रिजर्वेशन हाडलें. आतां नरेंद्र मोदीच्या सरकारान 127 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट केला. जो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटान सरकाराक रायट आसा म्हळ्यार स्टेट गव्हर्मेंट्स हॅव द रायट टू मेक देअर ओन लिस्ट ऑफ ओबीसी. हो एक बॅकग्रावंड जे हांवें उलयलें जे मंत्र्यान मान्य करून घेतलें. आतां एक 2 केसी जाल्ल्यो आहा सुप्रीम कोर्टान. कित्याक ज्यो सुप्रीम कोर्टान केसी जातात ह्यो डिसायड जाल्ल्यो केसी आहा त्यो कायदो जाता देशा खातीर. सो एक इंदिरा सानी वर्सीस द युनियन ऑफ इंडिया 1992 ही एक 9 जज बेंच हाजी केस आशिल्ली. केस कितें म्हणटा जजमेंट कितें म्हणटा that there is no constitutional bar on the state for categorizing backward classes as backward and more backward. म्हळ्यार कळ्ळें तुका न्ही. भंडारी समाज आसा तो विदीन ओबीसी एक सेगमेंट आहा. आतां तातूंत ते मोर बॅकवर्ड जर आसात बाय वर्च्यू ऑफ देअर पॉप्युलेशन तांकां कॅटेगरायज करपाक सरकाराक रायट आसा अशें म्हणून 9 बेंच जजमेंट सुप्रीम कोर्टाचो 1992 इंदिरा सानी म्हणटा ते केसीन डिक्लेअर आहा. इंटेंशन कितें? इंटेंशन अशें आहा की बॅकवर्ड क्लासां भितर बॅकवर्ड आनी मोर बॅकवर्ड सो एज टू गेट जस्टीस. दिस इज द लिगॅलिटी. आतां
2020 आनी एक जजमेंट जालो, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सीस दविंदर सिंग. हातून कितें आहा, हातून अशें म्हणटा की सब क्लासिफिकेशन विथ रिगार्ड टू SC आनी ST केस आशिल्ली. सरदारजी जे आहा पळय तातूंत दलित सरदारजी आहा, म्हणजे दलित सीख ही एक जात आसा, हाचे खातीर ही केस आशिल्ली. सो थंय एक 7 बेंच जजान म्हणला की सब क्लासिफिकेशन इज अलाउड विदिन, एंड इट इज विदिन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर्स. म्हळ्यार लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन सब क्लासिफिकेशन करपाक रायट आसा. हे 2020 जाल्लो 7 बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट म्हणटा. आता आमचो प्रस्ताव असो आशिल्लो की भंडारी समाज हॅविंग द मोस्ट पॉप्युलेशन अमंग्स द अदर बॅकवर्ड क्लासीस बट रिसिव्स लिस्ट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन. कित्या खातीर, आनी 18 जाती तांचे भितर आसा ज्यो OBC म्हणून आहा. सो 18चे भितर 27% डिवायडेड बाय 18 जाता, म्हळ्यार 1.5% तांकां मेळटा बेनिफीट फायनली. सो आमचो डिमांड असो आशिल्लो आनी तांच्या समाजाचो डिमांड असो आसा जो आमचो पक्ष समर्थन करता. हो डिमांड असो की तांकां कोटा विदीन कोटा दिवचो. कोटा विदीन कोटा म्हणल्यार कळ्ळें, आनी रिजर्वेशन मागनात ते. सो जनरल कॅटेगरींतले आनी मागनात. ओबीसींतल्या 27%, बहुसंख्य म्हळ्यार 61% भंडारी आसा म्हणून प्रोपोर्शनेट तांकां रिजर्वेशन इन ऑपॉर्च्युनिटी मेळची. ते दिवचे म्हणजे वॉटेवर कोटा विदीन कोटा हो मागता तुमी. कळ्ळें तुका न्ही. नाव दीस इज लिगली परमिसिबल अँड कॉन्स्टिट्युशनली वॅलीड. हें हांव तुका कशें तें सांगलें. कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट सांगलो, लिगली परमिसिबल 2 सुप्रीम कोर्टाच्यो केसी सांगलो. सो भंडारी समाजाक प्रिफरन्शियल ट्रिटमेंट सब क्लासिफिकेशन करून दिवं येता इक्वल जस्टीस दिवपा खातीर, न्याय मेळपा खातीर. हो आमचो इश्यू आशिल्लो. हो सरकारान हे इश्यूचेर दुर्लक्ष केलें, मुद्दाम टायम वेस्ट केलो आनी हो इश्यू आमकां आतां रेज करून मेळचो ना. हें सत्य आहा. हें हांव इतल्याच खातीर सांगता कित्याक ते समाजाचे नेतृत्व जें आहा तें आमकां मेळिल्लें आनी तांणी म्हणिल्लें की तुमी हो इश्यू रेज करचो. आमचे 2 आमदार जे आहा ते भंडारी समाजाचे आहा आनी आमी जेन्ना पावरान आयले ते 2 आमदार 2 मंत्री जाले, त्या समाजाचे 2 मंत्री झाले. BJPक बहुसंख्य भंडारी समाज लोक सपोर्ट करता. आज मेरेन BJPन तांकां कितलो न्याय दिला आनी आज कितलो तांकां न्याय मेळटा हें उघड कळटा. आज जर न्याय दिवंक तयार आशिल्ले जाल्यार हाफ एन आवर डिस्कशन हाजेर घेवं येता आशिल्लें. बिकॉज इट इज विदीन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर. आनी म्हजो असो डिमांड आसा आतां पसून हें प्रेस कॉन्फरन्स मुख्यमंत्र्यान पळोवचें, तांच्या पार्टी अध्यक्षान पळोवचें. आनीक हाजेर डिस्कशन घेवन ह्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन कोटा विदीन कोटा फॉर भंडारी समाज दिवचो. दिना जाल्यार ते समाजान कितें समजूंक जाय तें समजुपाचें. इतलेंच म्हजें सांगपाचें आहा. आतां कर मरे, हाफ एन आवर डिस्कशन न्ही मरे. सी नोबडी स्टॉप्स अ डिस्कशन. दिस इज व्हेरी सिंपल. आय हॅव गिवन यू द कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी अँड द लिगल व्हॅलिडिटी. कायदे कशे करतात आमी? कायदे आर नॉट बेस्ड ऑन हें उतर आनी तें उतर. इट इज ऑन द आयडिया, द कन्सेप्ट. अँड इफ युअर वील इज देर इज अ वे. वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. तुजें जर इंटेन्शन बरें आहा तुका उत्तर मेळटा, तुका सोल्युशन मेळटा. सादो इश्यू असो आहा की हें जेन्ना करूं येता तेन्ना तें करूंक कित्याक सोदना. आतां हांव तुमकां याद करून दिता की भाऊसाहेब बांदोडकरान एज्युकेशनाच्यो फॅसिलिटी ह्या बारीक समाजाक दिल्यो. एज्युकेशनाच्यो फॅसिलिटी दितकर हे बारीक समाजाचो मनीस शिकूंक लागलो आनी मागीर गव्हर्मेंट नोकऱ्यांनी पावलो. ह्या बारीक समाजाचे लोकांक प्रमोशनान फॅसिलिटी ना, SC आनी STक आसा. सो ते थंयच कुसतात, बरेच दुसऱ्या जात्यो फुडें वतात. हें एक जाल्लें आहा. आनी आज जर बांदोडकार भाऊसाहेब बांदोडकार जितो आशिल्लो आनी जॅक सिकेरूय जितो आशिल्लो जाल्यार दोगूय आमचे बरोबर हांगा आसपाचे. बिकॉज रिजर्वेशन इज अफर्मेटिव्ह एक्शन. अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हळ्यार कितें? सपोर्ट तो बॅकिंग. एक ऐतिहासीक अन्याय जाला म्हणून त्या समाजाक वयर काडपाक बॅकिंग. दोगूय दोतोर जॅक सिकेर आनी भाऊसाहेब बांदोडकार ह्या डिमांडाक आज जर आशिल्ले जाल्यार सपोर्ट करपाचें. आनी BJP जें हें करूंक तयार ना, हो टायम पास करता, तो गोंयचो विश्वासघात करता आनी हे दोनूय नेत्यांचो विश्वासघात करता.
हे क्लियर कट दिश्टी पडटा आनी गोंयचे जनतेन हें समजून घेवचें. आता विजयान टेक्निकली तुमकां एक्सप्लेन करा कशें आहा, कायदो कितें म्हणटा, जावं कोर्टाचे जजमेंट्स कितें आहा, रुलिंग्स कितें आहा पळय ते. म्हाका तुमचें अटेन्शन ड्रॉ करपाक जाय हाव अ भंडारी समाज फील्स अबाउट दीस. तांकां कशें दिसता आनी ते कशें हेका रिलेट करता पळय ते. अजून सुद्दां जेन्ना तुमी आमकां पळयशात, जावं विनोदाक पळयता, म्हाका पळयता, जावं कोणी आयज मातशें सक्सेस अचीव केलेलो आसा, जाल्यार ते म्हणटा तुमकां रिजर्वेशन कित्याक जाय. आनी अजून तुमी रिजर्वेशनाचेर कितें उलयता काय म्हणून. वी आर नॉट आस्किंग फॉर मोर रिजर्वेशन. 27% गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिल्या, स्टेट गव्हर्मेंट ओबीसीक दिल्ले आसा आनी ते इम्प्लिमेंटूय जाल्ले आसा. आता 27% जेन्ना इम्प्लिमेंट जाल्ले आसा, वी आर नॉट आस्किंग फॉर मोर. हितून कितें जाल्लें आसा, आउट ऑफ 27% इज डिवायडेड इंटू 18 वेरियस अदर कास्ट जे ओबीसीच्या अंडर येता. आता हे ओबीसीच्या अंडर जशें म्हटलें की ओनली 1.5%, ऑल्दो वी आर मोर दॅन 61% ऑफ द टोटल ओबीसी पॉप्युलेशन. 61% भंडारी नायक समाज आसा. तर हेंकां फक्त 1.5% हेंच्या वाट्याक येता. खंयचेय रिजर्वेशन जावं, खंयचे फेसिलिटी जावं, कितें गव्हर्मेंट जर सवलत आसा. आता हे जावन सुद्दां जेन्ना लोक पळयता की भंडारी समाज इज वेल ऑफ टुडे. पण लेट मी टेल यू दीस, हिस्टॉरिकली जशें विजयान आतां आयज एक अफर्मेटिव्ह एक्शन वीच वॉज रिलेटेड टू आफ्रिकन कंट्रीज और अमेरिकन कोण तांकां न्याय मेळना पळय तो. सिमिलर कायंड ऑफ थिंग हॅज हॅपन्ड इन इंडिया, इन गोवा ऑल्सो, की आमच्या समाजाच्या लोकांक तांकां बरोबर जशें भाऊसाहेब बांदोडकरान एज्युकेशन इंट्रोड्यूस केलें, ओनली आफ्टर दॅट आवर समाज कूड गो टू स्कूल्स आनी एक शिक्षण कितें घेवपाक पावले. तेच्या पयलीं आमी कितें करताले, हे सगळें जावच्या पयलीं ड्युरींग द पोर्चुगीज रेजीम आमी कितें करताले. सर वी वर अंडर सम लँडलॉर्ड जो आमकां सांगतालो की तुमी शेतान काम करा, जो आमकां सांगतालो तुमी कॅज्युनट प्लांटेशन करा आनी मागीर कॅज्यू फेणी ब्रू करा, सगळे जे माड राखा. तूं एक मुणकार म्हणल्यार तुवें आमचे सगळे माड राखपाक जाय, आमची भाटां तुवें पळोवपाक जाय आनी टॉडी टॅपिंग करपाक जाय आनी ते हाडून तुमी विकपाक जाय. सो अप टू दॅट लेवल एड्युकेशन आमकां एक्सेस नासलेलो. थोडेशे मायनींग ट्रकाचेर कामाक आसलेले, थोडे सेल्समॅन म्हणून कोण व्हडली लॉजां आसता पळय त्या लॉजांचेर सेल्समॅन म्हणून आसताले. तर हेज्या भायर कितेंच नासलें. थोडे कोणाचे कोण व्हडले बस फ्लीट ऑफ बसीस जे आसले पळय तेजेर ड्रायव्हर म्हण आसताले, जावं तेजेर कंडक्टर्स म्हणून काम करताले, क्लिनर्स म्हणून काम करताले. हेज्या भायर कितेंच नासलें. आज सुद्दां मुणकारियल आनी हे सुद्दां केसीस आज सुद्दां डिसायड जायना. सो दीस इज वन इशू. बट ब्रिंगींग अटेन्शन टू पर्टिक्युलर दीस इशू, ज्या जाग्यार आमचेर सारको अन्याय जाता, ज्या जाग्यार आमकां फेसिलिटीज मेळना. विनोदाचो एक आमचो तिगांचो म्हणून एक पॉयंटेड क्वेश्चन आसलो की कोटा विदीन कोटा. जर तुमी 27% कोटा 18 हितून कम्युनिटीचो वाडटा, तर तितून भंडारी नायक कम्युनिटीक तुमी कितलो कोटा दिता. आनी आयज स्टेट गव्हर्मेंट इज एम्पावर्ड. स्टेट गव्हर्मेंटाक हेजे तेजे तोंड पळोवपाची गरज ना. स्टेट गव्हर्मेंट कॅन टेक अ डिसिजन इन फेवर ऑफ भंडारी समाज. ज्या समाज आयज प्रत्येक म्हणजे तो ही डज नॉट एलिवेट टू सर्टन लेवल, बट ही आयज तुमी कार्यकर्ता म्हणशात न्हू, जावं आनी खंयचे तर म्हणशात न्हू, जाल्यार मेनली भंडारी समाज. दीस समाज इज बी एक्सप्लॉयटेड अप टील सर्टन लेवल आनी आपल्याक जाय पळय गरज आसा पळय तितल्या पर्यंत ह्या समाजाचो एक्सप्लॉयट जाल्लो आसा. फक्त बावटे घेवपाचे आनी फाटल्यान भोंवपाचे, इतलेंच ह्या समाज म्हाका दिसता करता. अजून आयज सुद्दां जर न्याय दिवपाचो जर प्रयत्न करता जाल्यार म्हाका दिसता हे कोटा विदीन कोटा कितलो समाज आसा. 67% जेन्ना 61% जेन्ना ओबीसी हितूनच जर 61% भंडारी समाज आसा जाल्यार ताका ड्यू पर्सेंटेज ह्या समाजाक दिवची ही आमची थंयसर मागणी आसलेली. सेन्सस एवरी 10 years जाता, बाकीच्या समाजात जाता, तसोच भंडारी समाजाचो सेन्सस जालोलो. ओबीसी टोटल ओबीसी सेन्सस वॉज डन इन 2014. तर 2014 भंडारी समाजाचो तेन्ना 2,19,000 म्हणून असो फिगर आसलेलो. तर इट इज विदीन द टायम फ्रेम 10 वर्सांनी 2024 परतो सेन्सस जावपाची गरज आसा. पण आमी सद्या टायम फ्रेमीन आसा वेर गव्हर्मेंट कॅनॉट से दॅट हो जर आमकां रिजर्वेशन करतले जाल्यार आमकां प्रत्येक समाजाचे आमकां कितले समाज ओबीसी भितरूच कितले समाज आसा. 18 जाती आसा पळय, हे 18 जातीचे कितली पर्सेंटेज आसा हे सुद्दां विचारपाची गरज ना की दॅट सेन्सस ऑल्सो इज डन. आनी ह्या सेन्ससा प्रमाणे भंडारी समाजाक ड्यू न्याय दिवचो ही आमची मागणी आसली. हो क्वेश्चन आसलो. हो क्वेश्चन तेंच्यांनी बेश्टो टायम काडला. फर्स्ट क्वेश्चनाचेर टायम काडला. सेकंड क्वेश्चनाचेर टोनी बेश्टेच कितें आपले प्रायवेट कितें थंयसर उलयला तेणें थंय टायम काडलेलो आसा आनी दाखोवन दिला लोकांक
की आमी कितले केअर करता पळय ह्या हो एक बरो सेन्सिटीव क्वेश्चन आनी रिलेटेड टू द एंटायर गोवा. म्हाका दिसता हो क्वेश्चन आहलो, हो मुद्दम टायम काडून क्वेश्चन खंय तरी तेंच्यांनी भायर उडयल्लो आसा. भंडारी समाजाक जर तुम्ही धरले जाल्यार ह्या गोमंतकातलो सगळ्यात मोठो समाज आसा आणि सगळ्यात चड अन्याय ह्या समाजाचेर जाल्लो आसा. आज आमी कसो प्रश्न घेतलो, कसो तरी फास्ट आमी तो प्रश्न घेवपाचो प्रयत्न केलो, घेतलोय बी, पण ते उत्तर आमकां ते जाणीवपूर्वक दिवपाचो तेंच्यांनी डावल्लें आणि थंय नाका जाल्लो टायम पास केलो. आतां टोनींग वास्तवीक थंय विचारपाचें कांय गरजूच नासली. तेणी थंयसर एक टायम घालयलो जो एक अत्यंत म्हत्वाचो आसलो. एका समाजाचेर जो म्हत्वाचो समाज ह्या गोमंतकान आसा आणि ह्या समाजाचेर जेन्ना अशे अन्याय घडटा आणि विधानसभेचें कामकाज अशा तरेन वायफळ खर्च करप, एक आमकां 2 मिनटां मेळ्ळी, त्या 2 मिनटान आमी कशे तरी तो प्रश्न सरकारच्या नदरेक हाडपाचो. गोंयची प्रामाणीक जनतेक खबर आसा की आमी आमच्यो भावना ह्या सर्वोच्च सभागृहा मार्फत व्यक्त केल्ल्यो आसा. गोंयची जनता फाल्यां निवडणुकीच्या मार्फत हे सगळें शिकयतली आणि म्हजो एकच मागणी आसा ह्या गोंयचे जनतेक की अशा तरेचे जेन्ना अन्याय जेन्ना समाजाचेर घडटा तेन्ना सगळ्यांनी पेटोवन उठपाची गरज आसा. एक भंडारी समाज जो एक उपेक्षित प्रताडीत असो समाज आसा आज पर्यंत, आणि आज जेन्ना वेळ येयल्ली आसा की ह्या समाजाक ज्याची कांय गरज नासली आणि जो म्हत्वाचो प्रश्न आसलो तो तुमी विनाकारण वेळ घालयलो. परत एकदा गोंयच्या ह्या माध्यमाच्या मार्फत हांव कळकळीचें आवाहन करता गोंयच्या जनतेक आणि समाजान जे कितें घडटा आज भंडारी समाजाचेर जे अन्याय जातात ते अन्याय आमी सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडलेले आसा आणि जाणीवपूर्वक आमकां डावल्ले वयता हे हेतूंतल्यान दिसता. सर आता इलेक्शन येतली पळय, तेन्ना तुमचें एक मेन प्रॉमिस आसतलें ह्या समाजा खातीर हे इश्यू. ना पळय, आमी इलेक्शनाचो इश्यू म्हणून हो घेवन हांगा येवंक ना, पयलें सांगूंक सोदता. दुसरो, हांव एक सारस्वत बामण. फाल्यां एक तुमी चार्ज करतले, बीजेपी करतले की हांव तांकां चितायता म्हणून, वो तांकां फुलयता म्हणून. हांव फुलोवंक येवंक ना, हो ते समाजाचो डिमांड. हांव एक जॉयंट क्वेश्चन आनी लेजिस्लेटीव पार्टी लिडर म्हणून हांव हांगा उलयतां. इश्यू असो आहा की इलेक्शनाचो इश्यू कित्याक जावंक जाय? बीजेपीक आज कर म्हणून सांग पडटा. सेटल इट बिफोर इलेक्शन्स. ना जाल्यार इलेक्शनाचो इश्यू करतले तुमी. कित्याक करप ना? हांव करचो ना, समाज तांचो करतलो. अरे दर अन्याय जाता कोणाचेर आनी जर ते उघडपणान आमी तुमकां दाखोवन दिता आनी तुमकां जर इंटेन्शन आसा तांकां न्याय दिवपाचो, दिया मरे. समाजाच्या लोकांनी समजावंक जाय कितें ना, ते समजपाचें कितें आहा तें समजतले. हांव कितें म्हणटा, वी आर नॉट मेकिंग दीस इलेक्शन इश्यू. वी आर कॉलिंग अपॉन द गव्हर्मेंट डू जस्टीस. फायनली हिंदू पक्ष म्हणून आहा रे, हिंदू पक्षान बहुसंख्य लोक कोण रे? तांचेर जर अन्याय करता जाल्यार हिंदूक तुमी कसलो न्याय दितले? रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पलाक जर न्याय मेळना जाल्यार न्याय कसलो तो? आनी तुमी कसलो हिंदू पक्ष? खबरो सांगतात दुसऱ्यो. टॉक टू द पॉयंट न्ही. हांव म्हणना कोणाचेर अन्याय कर म्हणून. हांव म्हणटा कॉन्स्टिट्युशनली आनी लिगली वॅलीड न्याय दी. आनी इलेक्शनाक आमकां व्हरून दिवं नाका. डिफीट अवर डिझायन. फाल्यां मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा राजकारण करता म्हणून. राजकारण करून दिवं नाका. तूं लिडर जा तांचो. इन एनी केस बीजेपीचो प्रेसिडेंटूय भंडारी ना आनी मुख्यमंत्री भंडारी ना. सो ताका चड इन्स्पिरेशन आनी ताका चड एनकरेजमेंट आसूंक जाय आनी ताका चड मोटिवेशन आसपाक जाय दाखोवन दिवपाक की आपूण न्याय दिता म्हणून. आनी तो दिवचो ताणें. इतलें हांव प्रॉमिस काय रे? हां, तुमचे एक पक्षाचे एक प्रॉमिस आसतले की तुमी हे करतले. पण हांव होपफूल आहा की हिंदू पक्ष म्हणून बीजेपी तांकां न्याय दितली. दिना जाल्यार कळटलें तांकां कितें तें. नाजाल्यार कितें फायदो तूं म्हाका सांग. आनी नांव घेता हिंदुत्वाचेर, मतां घेता हिंदुत्वाच्या नांवार, आनी हिंदूचे बहुसंख्य जो समाज आहा ह्या समाजाक जर तूं न्याय दिना जाल्यार आनी कसलें उरलें न्ही? कितें उरलें तुमचें? कोणाक न्याय दिता तुमी? मायनॉरिटीक दिता? कोणाक दिता रे? मायनॉरिटी आमदार फोडून हाडले म्हणून मायनॉरिटीक न्याय दिवप जाता? So I am not talking, see, I am not castigating the government. I am
challenging the government. I also challenge him, have a half an hour discussion on this. कळ्ळें तुका न्ही? डिस्कशन कर मरे, देर इज टायम. आज थंय वयर भितर चलिल्ले 2 वरांचेर असेंब्ली काबार करुया म्हणून. खंयचे 2 रे? रातचे 2 न्ही. आनी भुमिपुत्र बिल रातचे 2:30 इंट्रोड्यूस केला आनी 4 पास केला. वर मरे भंडारी समाजाचे खातीर 2 जावं दी डिस्कशन रातचे. कर पास. सरकार जर खरो बरें इंटेन्शन आसा, मन जर क्लीन आसा, निवळ मनाचो जर सरकार हो, जाल्यार सरकारान एक करून दाखोवचें. आमी तांकां सगळे पॉयंट्स दिल्ले आहा. तांचो डिपार्टमेंटूय आसा, तांचो लॉ डिपार्टमेंटूय आसा, तांकां सगळ्यांक खबर आहा. इल्लिगल कितें पास करपाक, भुमिपुत्र बिला सारकें इल्लिगल बील पास करपाक रातचे 2 वरांचेर रिमार्क आसा फायनान्स डिपार्टमेंटाचो. पास एट 2:30, रेव्हेन्यू सेक्रेटरीचो पास आहा आनी आहा 2:35 AM. आनी हे दनपारचे 2 असेंब्ली सोंपोवंक सोदतात. कितें ताकतीक आहा? कोणाचें कितें आहा? सो दर मनान तांचे क्लीन आसा जाल्यार तांणी तें करून दाखोवचें. करून दाखयलें जाल्यार बरें आहा. करून दाखयना जाल्यार कोणाक समजुपाचें कितें आहा तें समजतलें. तुम्ही म्हणटा 27% आसले हय. ओबीसी भितर तुमकां कोटा जाय. ओबीसी सांग. कितले भंडारी समाज आतां 1.5 कितले वाट्याक येता म्हणून कितले पण अप टू वचपा जाय अशें दिसता. No. First is the idea, the concept. Concept is what? Quota within quota. How do you justify that concept? By categorizing them. How do you categorize them? As backward and more backward. तू आयकलां आसतलें बिहारान नितीश कुमार कुर्मी म्हणटा त्या जातीचो मुख्यमंत्री. ताणें एक वोट बँकूच केल्ली ताणें. वाचल्यार तुका कळटलें. MNBC म्हळ्यार मोस्ट बॅकवर्ड ओबीसीज. कितें अशें केल्लें आहा. दुसऱ्या स्टेटीन केल्लें आहा. आनी आतां 127th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट गिव्स यू द रायट टू कॅटेगरायज इट. यू कॅन मेक युअर ओन कॅटेगरी. डजंट स्टॉप यू. फर्स्ट accept the concept. Say we are willing to do it. Do it today. Go to the election by giving them this. Because in any case you are doing them injustice. न्याय खंय आहा तांकां? न्याय नात न्ही. बरें आतां ते कितें म्हणटाले आमचे भाईत पास केल्लें. तो महादेव नायक म्हणटा आपल्यान केल्ली. तो म्हणटा आपल्यान केल्लें भाई बी कोण ना. तो आसा आम आदमी. आमी म्हणटात आमी कितें केलें म्हणून. आमी क्रेडीट घेवंक येवना. आमी घेवंक आयल्या आमकां रिप्रेझेंटेशन जे समाजाचे लिडरांनी दिलां ताचे खातीर आमी न्याय दितात. फाल्यां आमचे म्हऱ्यान रेंदेर आयले आनी ताणें म्हणलें रेंदेराचेर अन्याय जाता म्हणून आमी तो इशू घेतले. दे आर ऑल्सो ओबीसीज. वी आर नॉट सेइंग डू injustice on somebody, but if an injustice is done, to see that justice should be done is the duty of legislators. That is why we make laws and that is why we are there.